नमस्कार. रेडिक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. शुक्रारा सांजचो मुद्द्या वयल्यान मुखेलमंत्र्याच्या आल्तीनच्या बंगल्यार हाय पावर कमिटीची खासा बसका जाली. माती आनी उदक घालून संसड्या वयलो उजो पालोवप हो एक मात्र उपाय असो बसकेन थाराव घेतिल्लो आसा. रेडिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. जे डिजास्टर जाला हाजेर एक हाय लेवल आमी सगळो विचार केल्लो. आमचे म्हज्या ऑफिसान प्रभात रहांडले म्हणून हू इज द चीफ ऑफ द फायर फोर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबय फायर चीफ, ताका आमी रिक्वेस्ट करून ताका आपयल्लो. ताणें संसड्यार वचून विजीट केलो. फोगान हेलिकॉप्टराचेर वयल्यान चॅकींग केल्लें एंड course of action which was followed in Deonar when such fires have cropped up has been recommended. Now this entire operation is under the district collector. He is being aided by the PWD. The approach is that the fire will be doused with a mix of debris and water. It is not only water. Water is creating smoke. ही जी फेनर्जायम मारल्या ती फेनर्जायमीचे रेनर्जायमीचे फंक्शन अशें आहा की इट किल्स द बॅक्टेरिया वीच प्रोड्युसीस मिथेन एंड रिमूव्स द ओडर, द फाउल ओडर that comes. So that has been successful, but it has been only on the periphery. In the middle it is burning, and middle it is not possible to reach there because there is no excess that is being produced. So slowly we are killing that, and he expects that maximum 3-4 days it should be over. Honorable members of the opposition were also present, and we have made an appeal to them that rasta roko and let us first douse the fire. It is a very it is an experience which is not desirable, which is avoidable, but it has happened, and it happened for the first time. So we have unitedly tackled this disaster. हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटीची मीटिंग घेतली कारण तशी एमर्जन्सी असली ज्या पद्धतीन त्या डंपाक उजो पेटला पळय तो सगळो विषय 2 दीस म्हाकाय डिले जालो थंय वचपाक. खरें म्हणटा हांव सकाळी फुडें आज थंय गेल्लो, डंपार सगळें पळयलें जाल्यार तें हें जावपाचें नाशिल्लें. त्याचे आमी एक्सपर्टूय बी बाबा डेप्युटी सीएम विजयान ताका मुंबयच्यान आपयल्लो, ताच्या कडेन घेवन आतां डिसिजन घेतला. आतां ऑलरेडी काम सुरू केलें, त्याच्या एडवायजा प्रमाणे काम सुरू केलें. आमची खात्री आहा 3 दिसां भितर सगळो धुंवर आनी उजो आनी सगळो पालतलो. फायनल डिसिजन सर सोल्युशन हेका कितें केन्ना म्हणून ते फायनल सोल्युशन जे आहा पळय न्ही 4 तारखेक परत एकदा हाय पॉवर कमिटीची मीटिंग दवरल्या. ती हेतूर जातली, असेंब्लीन जातली 4 तारखेक. त्या सगळ्या जाणांक परत आपयल्या तो तेजो एग्रीमेंट आनी ताजेर सोल्युशन तेजेर काडपाचें आसा. 4 तारखेर फायनल डिसिजन घेता. आणि ते सेग्रिगेशनाचेर कितें रेजिनाल्ड कुर्तोरी एमएलए तेजेर आत्ता आनी तेजेर कांयच ना. पयलीं उजो पालोवया, सगळें बंद करूया. रेजिनाल्ड कितें उलयता तें सगळें मागीर पळोवया. 4 तारखेक तेज्या उपरांत तेजेर फायनल डिसिजन घेता. आतां जे मेकॅनिझम जे आहा पळय न्ही रे ते एक्चुअली ताका उदक आनी माती घालून ते पुरयत वचप, ते मिक्स करप, परत हे घालप, माती घालप आनी तेच्यान फुडें वचप. नंतर PWD अंडर कलेक्टर साउथ ताच्या अंडर टीम जी आहा पळय न्ही फायर आनी PWD ह्या दोगांयकूय कामाक लायल्या. म्हजे कडेन खूब जाण लोक त्या सायडीचे लोक येवन भुरग्यांक तांकां इनहेल करता पळय ते टॉक्सीक, इट इज व्हेरी टॉक्सीक. त्या भुरग्यांक तांणी शिफ्ट केली, थोड्यांनी आपल्या सोयऱ्यांगेर धाडली आनी कितें केलें. पूण आयची मिटींग बेसिकली आशिल्ली प्रायोरिटी हॅज टू बी गिवन फॉर स्टॉपिंग दॅट एंटायर थिंग. म्हणजे आतां फायर कमी जाल्या, त्यात बॉम्बेचो कोण आयलो महाराष्ट्राचो फायर सर्वीस, ताणें आपली सजेशन दिल्या तांकां टू इम्प्लिमेंट. पूण निमाणें एक कन्क्लुजन जालां की माती वीथ वॉटर पेस्ट मिक्स करून तें जर मारत फक्त उदकान तें कंट्रोलांत येवपाचें ना. माती जें 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं जाल्लें एकदां रिजनला खबर आहा, आनी त्या वेळाचेर आमी प्रायोरिटीचेर एक 100-200 ट्रक माती हाडून तें उजबंद केलो. हांगा कॉन्सन्ट्रेट केलां तें उदक मारपाचें तें. आनी तें मिटींग काय जालें ना, तें इंडियन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपल्याक जाय तें करतालें, फायर ब्रिगेड आपल्याक जाय ती करताली. अशें तें वेगवेगळें आशिल्लें. टुडे एक्चुअली द इम्प्लिमेंटेशन हॅज बीन nodal agency has been appointed that everybody will work under the supervision of collector directly. The high powered committee meeting only on Sanskrit. They are supposed to make a statement by tomorrow and tell what is the position of pollution, level of pollution in the air. Second, I have raised issues that henceforth we are not going to allow you to dump garbage like how you used to dump. Either you get it segregated or we are going to close it. I made it very clear. Things are very clear to the Chief Minister. And I have told him that our people will come on the road. Now we have stopped trucks. He's telling wait for another 4-5 days. I will talk to my people also that we should wait for another 3-4 days, no issues. But solution is
my solution is to finish the garbage dump. We have had enough of it. Too many people are taking us for a ride. I made it very clear to him, and that the next HPCC meeting will decide on the Fomento issue.